नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. सचिवांची पंचायतींतली हाजेरी तपासपा खातीर बायोमेट्रीक मंत्री माविन गुदिन्होचे विधानसभेत आश्वासन. दर एका गोंयकाराचेर आसा सुमार 2 लाखांवर रीण, सांगता विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव. राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या आयोजनात कोट्यांनी रुपयांचो घोटाळो, विरोधकांचो आरोप, चौकशीची केली मागणी. नगर नियोजन दुरुस्ती विधेयक विधानसभेत पास, वादग्रस्त कलम 16B जाग्यार 39A कलम. कला आणि संस्कृती खात्याच्या निधी गैरवापराची जावपाकूच जाय चौकशी, हे घरगुती प्रकरण न्हय म्हणटा विरोधी आमदार विजय सरदेसाय. केरीच्या अपहरण प्रकरणाचेर विधानसभेत चर्चा, शाळेच्या वाठारांत पुलीस करतले तैनात, काळ्या आरशाच्या गाडयांचेरय जातली खर कारवाय, मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. आता पळयात खबरो विस्तारांत. पंचायत सचिवांचे दाणी मारपाचे प्रकार वाडल्यात. तांची पंचायतींतली हाजेरी तपासपा खातीर बायोमेट्रीक मशीन बसयतले अशें आश्वासन पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होन विधानसभेत दिले. मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेटान हे विशीं विधानसभेत प्रश्न विचारिल्लो. Whether the government is aware that many village panchayat secretaries are not punctual on their duty, thereby causing inconvenience to the public. Because sir, म्हाका जे आन्सर दिल्ले आसा भितर 184 आउट ऑफ 184 फक्त 11 पंचायत सेक्रेटरी गैरहजर आसता अशी कंप्लेंट आसा. म्हाका विचारपाचें स्पीकर सर की खंयची मेथडॉलॉजी वापरता हांकां हेंचे अटेंडन्स चेक करपाक लागून. स्पीकर सर, मान्य प्रेमन शेट एक बरो प्रश्न मांडलेलो आसा आनी हो सगळ्यांक लागू जाता. हांव मान्य करता तो कितें सांगता तें सारकें. सेक्रेटरी सारके टायमार वचना, इन्स्पेक्शनाक गेला म्हूण सांगता आनी गायब जाता. आनी जे मॅन्डेटरी आहा एक्चुअली वर्सा 3 पाटी BDOन वचोन इन्स्पेक्शन करपा जाय, फॉर्मली तेणी रिपोर्ट दिवपा जाय, सरप्रायज इन्स्पेक्शन. हेंय जायना. आय जस्ट रिसंटली पुल्ड देम अप. हांव आनिकूय हें स्ट्रिंजंट करता आनी एक दुसरी एट डेप्युटी डायरेक्टर लेवल कंपल्सरी आनी म्हाका ते रिपोर्ट येवपा जाय हें हांव करता टू सी दॅट दे रिपोर्ट इन टायम. बायोमेट्रिक्सूय हाडटा, पूण तेच बरोबर म्हाका हावजान आनीक तें सगळ्यां कडेन एश्युरन्स जाय. जेन्ना हांव खऱ्या अर्थान एरिंग सेक्रेटरीज इल्लिगल जे काम करता, जेन्ना हांव तांकां सस्पेंड करपाक सोदतलो, जेन्ना हांव तेंचेर एक्शन घेतलो, जेन्ना हांव तेंचेर ट्रान्सफर करतलो, मान्य आमदारान आनी बाकीचे आमदारान कोणें रिक्वेस्ट घेवन येवपा जाय. सर्वसामान्य गोंयकारांक अर्थसंकल्पांतल्यान कांय अपेक्षा आसात, पूण प्रत्यक्षात परिस्थिती मात वेगळीच आसा. आयज दर एका गोंयकाराचेर सुमार 2 लाखां वयर रीण आसा, जाल्यार रिणाचो एकूण दोंगर 36,000 कोटींचेर पाविल्ल्याचें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव सांगता. Basically, we have shown that this Sarkar म्हाका दिसता has failed to implement these projects. If you look only on an average, 35% of the projects that have been assured in the budget are not implemented, and there is a decline from 44% to 36%, and last year was only 24%. काट्यार जे पास जाताले आज फेल झालेले. तर म्हाका दिसता the people have expectations, a lot of expectations, everyone has expectations, but realistically जे रीण आमगेले ऑलमोस्ट 36,000 crore पावला. प्रत्येक गोंयकाराचे 2,30,000 रीण आहा. वॉट इज द प्रोग्राम ऑफ दिस गव्हर्मेंट? वॉट इज द रेवेन्यू एक्सपेक्टेड? लास्ट टाइम द फिगर जे आमकां दिल्ले रेवेन्यू एक्सपेक्टेड वॉज 800 crores फ्रॉम मायनिंग. These crores are only on paper, or whether they are different crores, I don't know.
So basically, people have expectation. I hope the Honorable Chief Minister looks at the education sector, focuses on the education sector. There are structural audits needs to be done for these structures of almost 650 structures in Goa today. Safety audit now. Persons with disabilities, I hope he announces some things for them, because ये accessible विधानसभा आहा म्हणून गेल्या वर्सा सांगले फकत एक रॅम्प. Realistically, what is the problem? The मुखेलमंत्री खबर आहा. गोंयांत जाल्ल्या 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत कोट्यांनी पयशांचो भ्रष्टाचार जाल्ल्याचो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव आनी बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगस हांणी केलो. ह्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या खर्चाची चवकशी जावची अशी मागणी विरोधकांनी केली. मजगती राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्यो साधन सुविधा उपारपा खातीर 2014 सावन आतां मेरेन 573 कोटी रुपया खर्च जाला. तशेंच राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या आयोजनात कसलोच घोटाळो जावं ना असो दावो खेळा मंत्री गोविंद गावडेन केला. When was the strategic partner appointed and how did he add value to our state in just 45 days of giving his partnership value, and the staff which was there, from when it was appointed and why were they paid till 31st March 2023? Finally, let him give answers, and then we will want to have and we would want to demand to have a high level inquiry under a retired high court judge. With all this first question what is answering, because त्याने काहीच लिपवलं ना, ताका काहीच प्रॉब्लेम ना, तो दुधा सारको धवो हा. So he has to give me a confirmation that on this first question, after he replies, we will put up a high level inquiry under a retired high court judge. The total expenditure incurred, according to your replies, is 975 crores, of which 349 crores you have spent on organizational events, expenditure mudagela. And 573 crores you have moved in 3 phases. In the first phase, 317 crores, second phase, 152 crores, and third phase, 104 crores. Now, opening and closing ceremony, you have spent 23 crores. 23 crores you have spent on promotional events of national games. आमचे आदरणीय ऑपोजिशन लिडरान सांगिल्लें आसा की 573 कोटी आमी टोटल कॉस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर मोडिल्लो आहा. हो 573 कोटी हो फक्त ह्या नॅशनल गेम्सा खातीर मोडूना. हो 573 कोटी जो आसा पळय सिन्स 2014 आमी हो जो तुका टोटल जो कॉस्ट आमी दिल्लो आसा तो टोटल कॉस्ट सिन्स 2014 टील टुडे कळ्ळें न्ही 570. आणि आत्ताचे म्हणजे जो हांवें टेक ओवर घेवन नॅशनल गेम्स 37th जे खातीर आमी कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर दॅट वी हॅव स्पेंट ओन्ली 48 crores. इतलेंच आसा. पूण ह्यो ज्यो सगळ्यो काही गोश्टी फिगर सांगता पळय न्ही पब्लिकांक, हे 2014 पासून जितली आमी कामां केल्ली आसा त्या नॅशनल गेम्स जातल्यो अशें धरून टील लुसोफोनियाक सुद्दां ह्याच फंडांच्यान जाल्ले आशिल्ल्यो. हे सगळो एस्टिमेट आमी तुका दिल्लो आसा 573 crores. ऑर्गनायझेशन म्हाका जर तूं विचारत नॅशनल गेम्स आनी फॉर द पब्लिकाक जर आमी स्पीकर सर सांगत जाल्यार प्रोजेक्ट प्लस ऑर्गनायझेशन जो कॉस्ट जो आसा तो 445 crores आसा. तातूंत भितर आमी 261 crores आमी पेड केल्ले आसा आनी बॅलन्स आसा आमचे 184 crores. दिस इज ओन्ली organization of the 37th national games, including the current infrastructure. जे 48 crores सुद्धा आम्ही 45 crores जे आम्ही ते केल्या पण ते आसा. घेऊया एक ल्हानसो विसव. फुडल्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. काय बरेलो बांगडो म्हाका मायन दिलेलो कोण रे मेल्यान त्याचो तो फोडिल्लो. आयलो आयलो गो कचरोवालो आयलो. आगो आगो बेगीन कर तो कचरोवालो आयलो. तूं आनी कितें गो मागीर म्हाज्या नांवान बोवाळ मारतले. यो यो बेगीन यो. धरलो कितें आणि तो म्हजेर बेजार जाता, म्हाका लज जाता. आणि आणि ह्या वोल्या कचऱ्यान प्लास्टीक पत्ती घालप
अगो पण ओलीत आसा मगो ती पळय पळय हात लावन पळय शी 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 केन्ना अक्कल येतली रे तुका ही पळय ही भाजयेची ही नुस्त्याची आणि ही बाकीच्या सामानाची पूर्ण ना तुका जाय ती प्लास्टिकूच नागरिक म्हणून आमची किती जबाबदारी असा काय ना एकटो सरकार कांयच करूंक शकना आणि कचऱ्याच्या बाबतीत तर नाच ना म्हणजे कितें करप तर आमी अरे कचरो कितलेशेच प्रकारचो असता 7 ते 8 प्रकार वखदांचो वेगळो कचरो काचेचो वेगळो कचरो इलेक्ट्रिकचो वेगळो कचरो तरी सरकार दोनूच सांगता वलो आणि सुको आणि तरी तुझ्याकडे ते जायना दारादारांनी कचरो व्हरपाक येऊन सुद्धा गटारांनी रस्त्याच्या कुशीक कचऱ्याचे ढिगारेच मरे आणि हो कचरो कोण करता आमीच मरे मागीर म्हाका सांग हातून सरकार कितें करतलो सारकें तुजें चुकता आमचेंच अरे सावंत सरकारान कचरो जाग्यार घालपाक कितलेशेच प्रकल्प उबे केल्यात सालिगांव पुणे पिसुर्ल्या आणि हेर जाग्यार कितलेशेच नवे प्रकल्प नेटान चालू आसात सरकार आपले काम आपले परीन पुराय जोर लावन करता पूण गरज आसा आमी जबाबदार जावपाची कितें नव्या तमाचे सेरतुतराचे हे आमचे सरकार सावंताच्या खाला सपना जाता सरकार गोंयाचो फुल्लारे फुडार खोशिया सारे गोंयकार आता ओल्यान ओलो आणि सुक्यान सुको गोंयान उरलो ना कचऱ्याचो धोको आता भिवपाची गरज ना दरेक गोंयकाराचो आधार डॉक्टर प्रमोद सावंताचे गोंय सरकार. विसवा उपरांत येवकार आता वळया फुडल्या खबरांकडेन. वादग्रस्त कलम 16B काडून ताच्या जाग्यार 39A हाडपा खातीर नगर नियोजन दुरुस्ती विधेयक विधानसभेत पास जालें. कांय विरोधकांनी हे दुरुस्तेक खर विरोध केलो, पूण तांचो विरोध विचारात घेनासतना विधेयक पास केलें. 16B कायद्यान कसल्यो त्रुटी आसल्यो देखून एक कलम काडून ताच्या जाग्यार 39A हाडपाक सोदतात असो प्रस्न विरोधकांनी विचारलो. 39A हाडले तरी ताचो गैरवापर जावचो ना हाची कितें गॅरंटी अशें तांचें म्हणणें. हेच दुरुस्तेक आमदार वेंझी व्हिएगश, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव आनी विरेश बोरकारान खर विरोध केलो. ते उठून सभापती म्हऱ्यान गेले. वेंझी कसोच आयकपाक तयार नाशिल्लो देखून निमाणे कडेन ताका मार्शलान मोरवी सभाघरा भायर काडचो पडलो. Fearful of getting 17-2 stayed, government is now seeking desperately to introduce Section 39A. Thus, 39A is a bypass strategy for getting out the hot water over 17-2. The next point is, present proposal under Section 39A shows same arbitrary character as 16B. मुडचे 16B आहा तशेंच हे 39A उलयता. Now this amendment proposed is of similar nature of 16B and arbitrary changes are proposed for all areas except eco-sensitive zones. However, Speaker sir, 90% of all the changes made 16B and 18-2 are from eco-sensitive zones. हो आतां 39A हाड म्हणटा ह्यो मिसयूज जावपा ना म्हणून कितें गॅरंटी आहा. जेन्ना एक झोन चेंज जाता तेन्ना सायडीचे प्लॉटाचेर इफेक्ट जाता, तेजेरय स्टडी जावपाक जाय. एक झोन चेंज जालो म्हणटरी सो हांव मागता स्पिकर साहेब 16B एक क्लॉज आसलो, प्रोवायडेड दॅट ऑल सच चेंजीस आर इन पब्लीक इंट्रस्ट and are notified to the public in order to make sure that all zone changes are only for public interest, not private interest. So here 39A na, and the 39A फकत 30 days दिता, थिंगा 2 महिने दिले, आणि हिंगा फकत बोर्ड अप्रुवल करता, गव्हर्मेंटा पासून वचना. So all 39A misuse जावपाचे chances are. Is that money taken from 16B official? I did not say official first, and now I'm saying official. What is to be done? Crores of money has been come in your government treasury. The पैसे हुंगोयतले 16B चे पैसे इलेयते. You are going to take it directly 16B at the 17B on 39 कोतले और ते पैसे लोकांक रिटर्न दितले. 17.2 already allowed correction of zone. 39.3 existing in the book allows correction of errors in a regional plan. I'm doubtful if this will stand scrutiny in court of law. I had already said when 17
2 was being introduced, why not come with a new regional plan? The reason is your horizon period of RPG 2021 is over. So you have the entire canvas before you, where you can make all the corrections, put in public domain and do a new plan. दुसरे वटेन प्रादेशीक आराखडो म्हणटा तो आसतलो की ना हाचेर स्पश्टीकरण दिवपाची मागणी आमदार विजयान केल्ली. लोकसंख्या वाडल्या ताका लागून झोन बदलपाकूच जाय, तशेंच इको सेन्सिटिव्ह झोनाक हात लावचो ना हेवूय मंत्र्यान स्पश्ट करचे अशें विजयान मागिल्ले. The only doubts that can come are potential for misuse or overuse, because you are putting that thing that eco-sensitive zone आपण टच करचो ना, पूण misuse जावंक जायना. एनवायरमेंटल कन्सिडरेशन म्हणटा तें आसपाक जाय. पब्लीक पार्टिसिपेशन तुवें 30 दिसाचें घेतलां, केन्ना केन्ना कमी जावंक शकता. हॅप हॅझर्ड डेव्हलपमेंट जावपाक जायना. जितलें हांव निलेश काब्रालाचें एग्री जाता की कुडचडे गांवान गांव न्ही तो सिटी जाल्ली, सिटीचो गांव केलो रिजनल प्लॅनान, तो परतो शहर जावचें हें ताजो डिमांड आहा. पूण गांव आहा तें शहर जावंक जायना. सो स्पिकर सर, म्हजो एक डिमांड आहा की सरकारान क्लॅरिटी दिवची फॉर द सेक ऑफ सर्वसामान्य गोंयकार की रिजनल प्लॅन म्हणटा तें कितें. सॉल्ट पॅन, कॅटल पॉन्ड तशेंच हेर जमनींचो झोन बदलपाचे यत्न जाल्लो, ताकाच लागून 39A हाडपाची गरज आशिल्ल्याचें मंत्री विश्वजीत राणेन स्पश्ट केलें. प्रादेशीक आराखड्यांतल्यो चुको दुरुस्त करपा खातीर 17(2) हाडलो. ऑर्चर्डान रावतात तांकांय न्याय दिवपाक जाय, तशेंच सैम आनी शाश्वत उदरगतीचो विचार करून सगळ्यो गजाली करपाक जाय अशी जाप मंत्री विश्वजितान दिली. पूण आयज रिजनल प्लॅन बिकम्स तो आमी बेस प्लॅन धरूनच आमी फुडें वयता, कित्याक आमी ताका एलिमिनेट करूं शकना. आनी तो एक बेस प्लॅन खंय तुटी जाल्या कितें आहा तें आमचे कडेन रेकॉर्डार आहा आनी म्हणून ते रेकॉर्ड घेवन आमी वेगळ्या तरेन ते एक हँडल करपाचो 17(2) आमी जर हाडले. प्रश्न असो आसा की 17(2) आमी हाडपाचो उद्देश इतलोच आशिल्लो जे रिजनल प्लॅनान जे कितें करेक्शन करपाक जाय आनी म्हणूनच तो आमी हाडला. त्याच बरोबर केन्ना केन्ना वयर सकयल जावं येत, ताका करेक्शन आनी ज्युडिशियसली यूज करपाची गरज आहा. पूण आयज चेंज ऑफ लँड यूज आमी आयज 39A आमी हे हाडटा इतल्याच खातीर की 16B हे रिप्लेस करून ह्या माध्यमांतल्यान आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आयज पर्यंत लोक ऑर्चर्डान रावतात आनी घरां बांदतात, आनी त्या लोकांक बी न्याय दिवंक जाय. फक्त कन्स्ट्रक्शन आनी व्हडले कन्स्ट्रक्शनाक न दिता त्या ल्हान लोकांक बी दिवपाची गरज आहा. ताका एक मेकॅनिझम जाग्यार हाडपाची गरज आहा. म्हणून अमेंडमेंट्स हाडटा. अमेंडमेंट्स असेंब्लीन कित्याक येता? इतल्याच खातीर की आमकां ह्यो अमेंडमेंट्स हाडून आमी मागीर तो वेगवेगळे विशय आमी थंय सोडूंक शकता. आयज तुमी कितलेंय जर सांगलें की आमकां एक वेगळ्या तरेची विचारधारा कोणी तरी सांगलें की कार्बन फुटप्रिंटाचो विशय IGCB कडेन आमी टायअप केला की प्रत्येक प्लॅन जो आहा तो IGCB कडल्यान प्रोविजनल प्लॅन आनी फायनल प्लॅन तो ते इम्प्लिमेंट करपाचो, ते अप्रूव केल्यारूच ते स्टॅम्प दिल्यारूच आमी तो प्रोजेक्ट प्लॅन आमी सायन करूं शकता. हे सगळे गोष्टी जेन्ना आमी हाडटा आमी एनवायरमेंट आनी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटाचो विचार करून वेगळ्या तरेन हाडपाचो आमी प्रयत्न. प्रत्येक गोश्ट संशयचे दृश्टीन जर हावजान आमी पळोवपाक लागले आनी तर ताका कांय अर्थ ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. कला आणि संस्कृती खात्याच्या निधीविशीं खर चौकशी जावपाक जाय. हे घरगुती प्रकरण न्हय, हे सरकारी. ताचेर भासाभास जावपाक जाय. सभापतीन हाचेर भाश्य करपाक जाय. आमदार विजय सरदेसाय हांची सभाघरांत मागणी. मजगतीं हांवें मुख्यमंत्र्याकडेन चौकशीची मागणी केल्या. मंत्री गावडे हांणी ह्या प्रकरणाची चौकशी करपाचें उतर दिलां. देखून ह्या विशयाचेर परत चर्चा करची न्हय, सभापती रमेश तवडकरान सांगलें. तवडकर मस्ट एक्सप्लेन चार्ज अगेन्स्ट गावडे और अलाउ डिस्कशन. स्पीकर सर, हांवें परते एडजर्नमेंट मोशन मूव केला. ना स्पीकर सर, एक मिनिट एकूच सेंटेन्स वाचून दिता. बाय नॉट अलाउिंग अ डिबेट ऑन हिज ओन चार्ज ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन, Tavadkar has sent a wrong message unbecoming of a ceremonial head of the house. Not allowing a discussion on the issue meant that the speaker has buckled under political pressure. Speaker sir, एक मिनिट. आम्ही मागता ते इतलेच. मी एक्सप्लेन करा. स्पीकर सर, अंडर रूल 69 जेन्ना स्पीकराचें नाव भितर आसा तो जे जावपाक शकना डिस्कशन, अशें कशें स्पीकर सर? स्पीकर सर, पण स्पीकर उलयले मरे, मुखेलमंत्री स्पीकर उलयला. रेफरन्स दिवन खंयच्या सांगता? अंडर रूल 69 लागना, 68 घेवन मुखेलमंत्री उलयला. सगळं बसून घ्यात. एक येस बसून घ्यात. 1B. ना कितें जालें आतां? 1B रुलींग दिनी उत्तर सभागृहाच्या पटलाचेर दवरलेलें आसा.
ना तुम्ही रुलींग दिवचे पडटले हाजेर या विशया संदर्भात आसपय न्ही म्हणजे तो म्हज्या स्थानिक त्या पंचायतीन तो विशय रेज केलो तो त्या विशया संदर्भात हांवें मातशें हे करतकच तो विशय हांगा आयलो त्यामुळे त्या वेळाचेर मंत्र्यान सांगला की आपूण त्या वेळाचेर चौकशी करपाक तयार आसा मुख्यमंत्र्याक चौकशी आता जातली चौकशी जातली स्पीकर सर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जाय हो विषय ज्युडिशियल discussionaचो ना, तुम्ही क्वेश्चन रेज केला सोंपलो विषय ज्युडिशियल इन्क्वायरी जाय नाजाल्यार मॅच फिक्सिंग जातलें कसली चौकशी क्वेश्चन तुम्ही रेज केला चौकशी question करतले तुम्ही- स्पीकर सर हे फॅमिली मॅटर न्ही हे फॅमिली मॅटर न्ही Sir, as per the portal. पब्लीक मनी इज इन्वॉल्ड स्टार्ट क्वेश्चन 1B ना रुलींग दिया न्ही तुम्ही नाजाल्यार फाल्यां हांव परतो मूव करतलो Speaker sir, रुलींग दिया तुम्ही I am going ahead with my 1B. कितें म्हणटा एडजस्टमेंटाचे कितें न्ही रुलींग दिता पयलीं सुवातेर ताजेर डिस्कशन जातलें काय जनरल मोशन जे आसा न्ही हांगा तो टाइम वेस्ट करता एक लक्ष हांव सांगता अर्जंट मोशन आमी डिजलाव केल्लें आसा कारण एक नियमानुसार एक दिसाक 2 हे हाडूंक शकना ना स्पीकर सर ना तशें न्ही ते हे प्रोसिजर सांगनाकात तुम्ही डिस्कशन करतले काय इन्क्वायरी जातली स्पीकर सर ते तुम्ही सांगा. सांगपाक जाय तो कोण सांगपी तो point, नाजाल्यार घडायत रावतलो. यू आर द हेड ऑफ द हाऊस No, you may be head of the house. जाय. You can't speak like this. You are shooting yourself in the foot. हाजेर बरयल्लें आहा फुडें. Speaker has shot himself तो in the foot. पेपराचो रेफरन्स घेवन सांगू शकना अंडर रूल 69 तुम्ही Speaker सांगता sir, rule 69 मागीर आता 68च्या अंडर हांवें केरीच्या विद्यार्थी अपहरणाचे प्रकरण आमदार देविया रणेन बुधवारा सभाघरांत मांडले. हेर आमदारांनी तिका तेंको दिलो. सकाळी आनी दनपारां शाळेच्या वाठारांत पुलीस तैनात करचे अशी आमदारांनी मागणी केली. हाचेर जाप दीत मुख्यमंत्र्यान ताबडतोब शाळेच्या वाठारांत पुलीस तैनात करतले तशेंच CCTV बसयतले म्हणून सांगले. मजगतीं काळ्या आरशाच्या गाडयेच्या धन्याचेर यान फुडें खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. There's fear and anxiety in the minds of the parents of school-going children regarding increasing instances of attempts to kidnapping of children, trespassing in school premises by antisocial elements. The steps the government intends to undertake in this regard to provide surveillance in school premises and on isolated tracts of road and to identify and punish the culprits. And there is a ban on tinted glasses and taripasun we have cars with tinted glasses going around. So here पयली मातशें आमी हे करपाक जाय की the police have to be very strict on this की खंय any part of Goa खंय बी अश्यो गाडयो with tinted glasses मेळ्यो शहरांनी हांगा they have to immediately fine and stop this. स्पीकर सर तांकां पयलीं फक्त फायन घालताले टिंटेड ग्लासाची आता ते डायरेक्टली तांच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे तेर ब्लेड मारून वांगडाच उडोवपाक लावया काय हरकत ना. ओके दुसरी गजाल स्पीकर सर नो डाऊट डॉक्टर देविया राणे यांच्यानी म्हटलं त्याप्रमाणे आम्ही ऑलमोस्ट पोलिसांनी एडवायझरी नोट दिल्या डिपार्टमेंटांनी कळयला बट रिस्पॉन्सिबिलिटी मॅनेजमेंट प्रिन्सिपल हांची आसा कारण सरकारूच सगळें दिवचें ना तांच्यांनी थोडी आपल्या कडल्यान CCTV घालप आसत किंवा पेरंट्सांक आनी भुरग्यांक इन्स्ट्रक्शन दिवप हे स्कूल हेडमास्टरा कडल्यानूय जावपाक जाय कारण कशें चॉकलेट दाखयली म्हणून कोणी गेले अशें म्हणजे ते भुरग्यांक एड्युकेट करपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता हे स्कूल लेवलाचेरूय तितके जावपाक जाय. आमी कावन्सिलरूय तांकां दिल्लो आसा कावन्सिलर तांकां टायम टू टायम सांगता बट ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा पळय न्ही पुलिसे कडल्यान आनी आमच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान टायम टू टायम वेगवेगळी इन्स्ट्रक्शन वयतली इवन दो आमचो एमर्जन्सी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ERSS इट इज 112 हो नंबरूय आसा म्हणजे डायल केलो जाल्यार आमचे पुलीस ते रोखडे पावता बट स्पेशली विथ द सत्तरी काणकोण ह्या भागांतल्या सगळ्या जाणांनी म्हणजे आमी पुलिशेक इन्स्ट्रक्शन दिवन स्कुलाचे मॉर्निंग आफ्टरनून हेजे हांव स्पेशल सर्वेलन्स दवरपाक लायता. एका प्रकल्पावयल्यान पयलींच बोवाळ चल्ला दुसरे वटेन पोरणे गोंया आनीक एक प्रकल्प येवपाचो आसा. संरक्षीत वाठारांत अशे तरेचे प्रकल्प येतातूच कशे असो प्रश्न केपेंचो आमदार एल्टन डिकोस्टान विचारिल्लो. ताका जाप दितना ह्या विशयान आपूण लक्ष घालता अशें आश्वासन मंत्री माविन गुदिनोन ताका दिलें. तो साथी मोडपा बोळ माताय आणि तितून आनी एक प्रोजेक्ट अप्रूव केला which is 100 meters. I've got this answer from the department. I'm not giving my answer. It is your department who has given me the answer. In the similar way, 390 square meter ahati, almost 2 lakhs is in that command area, agriculture irrigation area. It is not part 3 lakh antole 1000 square meter no. I'm not against development. Aui construction and minister sala mugli bori zomin I think 8 lakh IDC is clear. No, but this is the answer what I've got from the department. Is hal jawan I business card paste korna nalamun. I've got this answer from your department only. The speaker sir ki zala
वेगळ्या आन्सराचे देर इज नोवेअर मेन्शन थिंग कांय करपा नाय म्हूण वेन देर इज अ नॅचरल कवर इरिगेशन इट मीन्स दॅट अ प्रोजेक्ट इज अप्रूव्ड इन दॅट होल एरिया. So now because you have given a clarification, it means that that area will be safeguarded. Ata this particular project which I am talking about 100 meters from the protected monument, 100 meter ahan te zaleच measurement tape लायला काय 120 जावपाना 100 ते 100 वतले. So why not you give assurance that it is that project is scrapped because it is within 100 meters. You give an assurance that it is scrapped. Okay, Prime Minister काल होतो San Francisco उंच काढा. ते मातशें चुकलां 10 वर्सां ते 2 वर्सां जालीं बट वॉट एवर इट इज बट टेन लोयत आमकां हें केलां San Francisco प्रेज केला. सो म्हाका दिसता तुवें मिनिस्टरान फ्लोर ऑफ द हावस एश्युरन्स दिवपा जाय हे 100 मिटराचे जे प्रोजेक्ट आहा बिकॉज मेजरमेंट वोंट एक्सीड आफ्टर तरी टेप लायला 120 मिटर जावपाना ते. सो गिव अ एश्युरन्स दॅट दिस प्रोजेक्ट इज कॅन्सल्ड. द एको प्रोजेक्ट विच इज होटेल विच इज कमिंग हॅज बीन स्क्रॅप्ड. Because sir, I can only give him a categorical assurance. ताका खबर आहा एक बंगलो थिंगा येता म्हूण कितले कितें कितें जालात ही नोज इट व्हेरी वेल कितले लोक मुखार सरोन एजिटेशन जाले. आनी इट्स नॉट आवर केस दॅट वी वील एनकरेज अ प्रोजेक्ट आनी एजिटेशन करपा आनी लोकांक हें करून घेवपा. नाव दॅट यू हॅव ब्रॉट इट टू माय नोटीस एज आय टोल्ड यू अर्लियर आय वील हॅव अ व्हेरी व्हेरी केअरफूल लूक एट इट. ओके, and when I have a careful look at it, I will review the whole thing. So what is the problem? लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिदा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. साहेब 2 दीस जाले आमी एक सस्पिशियस गाडी ट्रेस करीत आसा. ही गाडी परत परत वास्को पणजे मडगांव काणकोण गांवान जंगलान घुंवत आसा. भायर देव पहिले भायर यो. किडनॅप करून व्हरता ताका. नो सर, नो किडनैप. माय हस्बैंड. हस्बैंड? अरे सर, हम लोग गोवा घूमने आए थे पर ये इंसान है कि गाड़ी से उतरता ही नहीं. गाड़ी लेके बस घूम ही रहा है इधर उधर. अभी तो मुझे आपका जुवारी ब्रिज और वो कानकोण हाईवे, लॉटरलिम रोड और अटल सेतु बाय हार्ट हो चुका है. अरे नहीं सर, गोवा में जहाँ पे जाओ 6 लेन रोड, 4 लेन रोड, गांव में जाओ या जंगल में जाओ, हर जगह पे एकदम हॉट मिक्स रोड्स. ऊपर से एकदम चकाचक स्मूथ वाइड रोड्स. और सर ट्रैफिक का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रैफिक जाम भी नहीं. आप ही बताइए सर, ऐसे में कौन गाड़ी से उतरना चाहेगा. चलो जाओ. गोंय सरकारान केल्ल्या रस्त्यांनी फक्त गांवांक आनी शारांकूच जोडूना तर गोंयकारांची आनी गोंयान येवपी दर एका मनशाची मनाय जिखल्यात. चारय दिकांनी नजर तुमार गोंयचो विकास करता गोंय सरकार. प्रमोद सावंताच्या खाला सपना जाता साकार.